70 आज युवा साहित्य संमेलन घडटा। या 70 डोंगरावळींची माळ आसा, दह्यादही असून म्हादईचो पदर आसा, वज्र्या झऱ्यांचे वरदान आसा। या डोंगरांतल्यान पावते उदक येना, फक्त उदक येना, रानावळांतही वारें भोंवता। म्हणून लोकसंस्कृतायेन संपन्न आशिल्लो 70 माल, लोकसंस्कृतीच्या मुशींतल्यान लोकसाहित्य दिवपी 70 माल, ताजे आज देख दिने दर्शन गोपी भवन आमकां घडयले। आज आमी युवा साहित्य संमेलन घडयता, पूण आमच्या लोकसंस्कृतीतले साहित्य कितले ग्रेट आसा, व्हड आसा, श्रीमंत आसा हे दाखोवन दिवपी हो 70 माल। आपल्या या नव्या काळा संक्रमण काळा प्रमाण आमी पावलां मुखार घालतना आपल्या भुमीचे भान दवरपाक जाय, आपल्या भुयेच्या संस्कृतीचे भान दवरपाक जाय, आपल्या भुयेच्या संस्कृती पर्यावरणाचे आणि समाज जीवनाचे भान दवरपाक जाय। हाजे मूर्तिमंत देख जर कितें आसत जाल्यार 70 साहित्यिकांनी दिल्ले साहित्य। फक्त मनोरंजना पुरतो आमी ह्या साहित्या कडेन पळयना, मनोप्रबोधन बी पळयता, विचारांचे धन बी दिता, लोक जागृताय बी दिता। आणि आमी ज्या भुयेंत उबे आसा त्या कणा कणान कोंकणी आसा, त्या कोंकणी कणकणी साहित्य आसा आणि साहित्य कणकणी कोंकणी आसा हें बी दाखोवन दिता। म्हणून लोकसंस्कृती कणकणी कोंकणी आणि लोक साहित्य कणकणी लोकसंस्कृती असो विचार हे 70 माल 70 माल दिता। साहित्य म्हळ्यार विगड ऍक्टिव्हिटी नाही ती, ते अशीच येवची आसता आनी हेंकां येवचें आसता साहित्य। आमी थोडे कित लोकांनी चिंतन सोडल्या म्हणल्यार साहित्य म्हणल्यार ते वेगळी स्पेशल, साहित्य म्हणल्यार दैवांश समृद्ध नाही, तें इट्स अ ह्युमन ऍक्टिव्हिटी। थोडे लोक बरे करतात, थोडे लोक बरे ना, इतलेच। इट्स अ ह्युमन ऍक्टिव्हिटी। आम्ही डे टू डे ऍक्टिव्हिटी दैनिक जे असता ते साहित्यामूलक दैविक जाता, इतलेच। आम्ही डे टू डे कसले एक्सपिरियन्स करतात ते आमच्या मनात उरता, ते आमच्या पोएट्री मूलक आमच्या कथा मूलक ते दैविक जाता, इतलेच। आनी विशेष ना, इट इज मोस्ट स्पिरिच्युअल सिंपल ऍक्टिव्हिटी, ते हांव बिलीव करता केन्ना। युवा म्हटल्यार उन्माद, युवा म्हटल्यार तरणी आशा, युवा म्हटल्यार पांचवे चार, युवा म्हटल्यार नवे नवे भार। हो भोवमान म्हाका एका व्हडल्या जापसालदारकीची जाणीव करून दिता। ही जापसालदारकी फाटल्या 5-6 वर्सां तरी हांवें अनुभवला आनी खरें सांगता हो मान मेळ्ळ्या उपरांत ह्या जापसालदारकेचो ताण म्हाजेर चड आयला। ना जाल्यार हांव जेन्ना मुखार उलयतां तेन्ना मुखार लोक असो थंड कमीच बसता।